नमस्ते. विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षकांक आईचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. आज ही आमगेल ओटू आसाची आईचे आमगेल कार्यक्रमाची सोयरीणी जावन श्रीमती संध्या नायक आनी भाषा तज्ञ जावन हांग मैसूरांतू आसूचे केंद्र सरकाराचे भारतीय भाषा संस्थान मंडलीला काम करता आसाची. तन्नी ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರ್ಚೆ ತಂಗೆಲ ಆನು ದಿವಂಗತ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ आणि ಅಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಸರೋಜಿನಿ म्हणून ಹಂಗೆಲೆ ವರ್ಡಿಕ ಮೈಸೂರ್ಚೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಣೆ ಹಂಗೆ ಲೋಟ ಜಲ್ಲೆ ಅಂಕ दोग जण चल्ले चरडुವ विजयेंद्रनी धीरेंद्र म्हणून. संध्या आईचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक तुका आत्मीय स्वागत. तू खंयच्या विशयान तू PhD केलेले? हांव म्हणारी एडवर्टायजमेंट ताजे बगे PhD केलेले म्हणारी लँग्वेज ऑफ एडवर्टायजमेंट. कित्याक म्हणारी आतां खंयचे एक विशयाचे म्हणारी एडवर्टायजमेंटाक एक भास ताजे विंगडन म्हणून आसचे. तशें जावन ताजे बगे केल्यारी आमकां म्हळ्यार लिंग्विस्टिक्सान तूं ताजे डिस्क्रिप्टीव एनालिसीस म्हणटाचे ताका. तशें जावन त्या विशयान तूं हांव केलेलें. कित्याक म्हळ्यार हांव ते CIL आशिल्लें तिकून भारतीय भाषा संस्थान आशिल्लें. त्या लिंग्विस्टिक्स म्हळ्यार भाषा विज्ञान म्हणटाची ताजे बगे म्हाका शिकिल्ल देखून ते डिस्क्रिप्टीव एनालिसीस म्हणून ताजे एडवर्टायजमेंटाचे भास खंयचे नमूनेर आसचे ताजे कसल ग्रामॅटिकल एनालिसीस ताजे पुरे विशयान तूं हांवें PhD केलें. खंयच्या भाशेन केलेलें तूं? इंग्लिशानाचें. इंग्लिशानाची PhD थिसीस. मागीर तूं जाल्यार लँग्वेज एडवर्टायजमेंट हांव घेतिल्ली ताका तमिळ एडवर्टायजमेंट म्हगेले डेटा थिसीस बरयले इंग्लिशान. ते तमिळ भाशे तुका कशी अनुबंध? ते म्हणारी म्हगेलो हांव मंगळूर गणेश बिडींत काम करता आशिल्लें. ताका म्हणारी फस्ट तागेले कसलें काम नातिल्लें तेन्ना तशें काम जावका म्हूण केलेलें तेन्ना रघुराम प्रभ मम्मान ताका तूं तमिळनाडा वता जाल्यार तुका हांव काम दिता म्हूण सांगलें. तशी म्हगेलो हांव ते मस्त फुडें मंगळूर गणेश बिडी केन्ना तमिळनाडा स्टार्ट जालें तेन्ना म्हगेलो हांव तमिळनाडू म्हळ्यार तिरुनलवेली थंय चमकलो तमिळनाडांत. तशी तांणी हांव अम्मा थंय चमकल मागीर हांव जल्मा येयलें. तशें देखून म्हाका हांव कोणाला जाल्यार कसं सांगचें म्हळ्यार दोनी मदर टंग म्हूण म्हगेली मातृभाशा दोनी. कित्याक म्हळ्यार एक आमगेल्या घरांत आमी हें केलेलें भाशा म्हगेली कोंकणी. त्या नंतर आमी लँग्वेज एक्विसिशन म्हणटाची ते आमगेलें फुल्ल सरावंडींग तमिळनाडू. तशें जावन तमिळ तशें जावन म्हाका तमिळाचें म्हळ्यार हांव फुल्ल तमिळ म्हाका म्हगेल्या मातृभाशे वरी देखून म्हाका ताजे वयर आसक्ती चड. आनी म्हगेलें शिकवण पुरा तमिळनाडांतूच जालेलें. BSc हांव BSc मॅथ्स तें हांवें तमिळनाडांतूच केलेलें. ताजे मागीर आमी पुत्तूराक आयलींची. ताजे मागीर म्हाका ह्या मैसूरांतू 1987 काम मेळ्ळें. तूं PhD नंतर केलें? PhD हांव वार्डीक जतर केलें. MA केलें हांवें तमिळ फस्ट. मागीर MA लिंग्विस्टिक्स PhD जत्तर केलेलें हांवें. कित्याक म्हळ्यार MA एक केल्यार आमकां PhDक एलिजिबिलिटी आसा. एक MA आसल्यार PhD रिजिस्टर कोरूं येता. जाल्यार PhD कोरून जातरी वार्डीक जातर हांव केलेलें 2000 म्हळ्यार 2000 केलें. PhD मेळना म्हाका. 98 स्टार्ट करून 2000 घेतलें. ताजे मागीर म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार PhD केल्यार वरकिना लिंग्विस्टिक्सा बगे म्हाका म्हगेलें नॉलेज पावना म्हूण दिशिल्लें देखून तेवें एक MA स्नातकोत्तर घेवका म्हणून अण्णामलೈ यूनिवर्सिटींत करेस्पॉन्डन्स कोरता ಅಂತ MA लिंग्विस्टिक्स केलें. लिंग्विस्टिक तूं खंयची तमिळ भाशा? लिंग्विस्टिक्स म्हळ्यार केन्नाय कसं गोतसो तुका ते भाषा विज्ञान म्हळ्यार ते पुराय लँग्वेजाक तूं कितले प्रपंचान कितले भास आस म्हळ्यार ते भासाचे भाषा विज्ञान म्हणचे लिंग्विस्टिक्स म्हळ्यार. ताका कसलेंय लँग्वेज ना. तूं खंयची लँग्वेजार बरयल्यार वरकीन कोण जाल्यार वज्जू येता ते ट्रान्सलिटरेशन म्हणचे. तशी ते भाषा विज्ञाना ಬಗ್ಗೆ थोडेशे आमगेल्या वीक्षकांक खंडीत सांगता. ते कसं म्हळ्यार आमी शाळेंतू फस्ट पुरो एक भास शिकतना आमकां कशी शिकयताचे म्हळ्यार स्वरा व्यंजना तशी शिकोवचें. जाल्यार ते स्वरा कशे येता म्हळ्यार ते एक ताजे साऊंड म्हळ्यार ताजे एक शब्द आता एक मनशाले खंयतुल्यान पुरे शब्द येता
आता एक शब्द हंग भितरतल्यान येता म्हणटाची, एक ताळ्यांतल्यान येता, एक दंताक जीब लागिल्यान येता, एक नंकांतल्यान येता. तशी तुका ते तोल्कापियम म्हणून सांगून ते ग्रामॅरियनान तमिळांतू एक बरयलें. तोल्कापियम म्हळ्यार तोल म्हळ्यार पोरणे म्हणून अर्थ, म्हळ्यार पुरातन. कापियम म्हळ्यार एपिक ऑफकोर्स. तशी ते तोल्कापियम ते बुकांत वरकीन ताणें तेजे बगे फस्ट दाखोवन बरयला. तशी एक लिंग्विस्टिक्स म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुका तांतू 4 भाग आसता. फोनॉलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, सिंटॅक्स, सिमॅन्टिक्स म्हणचे. म्हळ्यार व्हडो व्हडो शब्द म्हण लेखचे नाका. ते कसले ना, फोनॉलॉजी म्हळ्यार शब्दा बगे शिकचे फोनॉलॉजी. मॉर्फॉलॉजी म्हळ्यार तुका शब्द जे तर कसा येवचे ताजी एक वर्ड म्हळ्यार एक कसले आमी एक खंयचेय आसच्या पळय ते वर्ड ते आमी कसले म्हळ्यार वर्ब आनी नाउन म्हूण शिकताची. तांचे मागीर तुका सिंटॅक्स म्हळ्यार तांतूंतल्यान वाक्य. सो वाक्य जे तर तुका त्या वाक्याक आसचे मिनींग. इतलेच हे 4 ಒಟ್ಟು जरून आसचे लिंग्विस्टिक्स. सो 4 तांतू भितर डिविजन आसता. फोनॉलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, सिंटॅक्स एंड सिमॅन्टिक्स. म्हळ्यार स्कुलांत कशी शिकून आसताची म्हळ्यार हे नांव सांगून आसना एक्चुअली पुरा जने लिंग्विस्टाची भास कोण शिकून आसता पळय आनी पुरा जने लिंग्विस्टाची. तूं वरकीन एक लिंग्विस्टाची. इत्या म्हळ्यार तूं कितले लायक बरयत म्हळ्यार हांव पळोवन आशिल्ले प्रकार जाल्यार तुका तूं लिंग्विस्ट म्हणून गोतना ना तेल तूं बरयतस. आमी ते शिकून बरयतस. तितले आमकां न्ही तुमकां येतेस. फर्स्ट अनेक स्नातकोत्तर तू केलेलं खंयचे विशयांत ते एक फस्ट MA तमिळ तमिळ बगे केलें. म्हळ्यार एक लँग्वेज आमचो आसता न्हू तेन्ना ते केलें फस्ट हांव. म्हाका म्हळ्यार तमिळ भास मस्ट इश्ट जालेलें ना तांत हांव फस्ट केलें. इता म्हळ्यार PhD कोरता जाल्यार तुका MA आसता. मागीर तू उद्योग करचे भारतीय भाषा संस्थान आस पळय तांचे उद्देश कसले आनी ते जावचे कसन भाशे बद्दल काम जाता. ते कसं म्हळ्यार आमगेले मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन म्हळ्यार ते एज्युकेशनाचे मिनिस्ट्री ते तुका डेल्लीन तूं आसचे कडेन तुका न्हू खंयचेय नमुन्याचे एक भाशे बगे कसल जाल्यार तुमकां एक क्वेश्चन निमगुका ना एक विशय कळका म्हण जाल्यार एक रिसर्च केलेले एक समजते जावका. ताजे खातीर म्हणून हे आमगेले CIL 1969 अंत तेन्ना ते एक प्रारंभ केलेले. 50 वर्सां वयर जाले. पयर आमगेले गोल्डन जुबली जाले. ते कसं म्हळ्यार तुका भाशा ताजे डेव्हलपमेंट तितलेची म्हळ्यार उन्नती भाशेक हें करचें करूं तांतू कसं म्हळ्यार हें हिंदीक विंगड एक समजते आसा संस्कृताकय विंगड आसा. तशी आमगेले शेड्युल्ड लँग्वेज 22 म्हणून आसचे. ते 22 ते 2 सोणू ऑल इंडियन लँग्वेजीस म्हळ्यार ते सोणू कितले वरलेले पुराय इंडियन लँग्वेजीस आस पळय फॉरेन लँग्वेज ना ओन्ली भारतीय भाशेच मात्र कसल जाय रिसर्च आसच्या पुरो ताजे बगे तूं कसल डिटेल्स पुरा नमने रिसर्च ताजे पुराय आमगेल्या ऑफिसांतू तेन्ना तुल्यान केला. आमगेल्या पुराय ताजे डेटा आसता ते तांणी क्रमेण कसं केलें म्हळ्यार विंगड प्रोजेक्ट्स केले तांतूंतल्यान 5 विंगड व्हडो व्हडो तांणी प्रोजेक्ट्स केले म्हळ्यार ट्रान्सलेशनाचे विंगड तशें पुराय लिंग्विस्टीक डेटा कन्सेशन ते आमगेल्या वेबसायटाक गेल्यार पुराय ताजे माहिती आसा. आनी त्या नंतर तांणी एक 7 रिजनल लँग्वेज सेंटर्स म्हणून कोरून केंद्र तांगेले हें कोरून 7 कडेन तांणी ट्रेनिंग दिताची आमगेल्या 20 भाशेन ते टिचर्सांक ते कसल खातीर म्हळ्यार तुका हांगाच्यांक तेकाडची भास शिकच्याक तेकाडच्यांक हें भास शिकून राष्ट्रीय एकता ताजे मुखांतर हाडयताची. तशे खातीर ते आमगेले मेन जावन उद्देश ते. अनुवादा कामय चलता तुमगे. अनुवादा कामाक म्हणून एक सेपरेट नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन म्हणून एक आसा. ते पुढे कथा भारती म्हणून आशिल्ले. हे कोण साहित्य अकादमीच करता आसा पळय तशीच तांणी वरकिना खंयची नॉवेल्स पुराय करता आशिल्लीं पुढे. ते आतां तांणी कसं केलं म्हळ्यार तांणी आतां बरीची नॉलेज टेक्स्ट ते मात्र ट्रान्सलेशन करताची वरलेल खंयची पुराय विशय पुराय ना गेला. तशें नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन आसा नॅशनल टेस्टिंग आसा म्हळ्यार इवॅल्युएशन टेस्टिंग एंड इवॅल्युएशन क्वेश्चन पेपर कशी सेट करचे तशी विंगड 5 हे शेड्युल्ड लँग्वेज 22 न्हू आमगेले. त्या नंतर ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗೆ ಪುರೈ ಪಡೆ ಲಿಪಿ ಅಸನ ಭಾಷೆ ಅಸತಿ ತಕ್ಕ ಪುರೈ ಆಮಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮುಂಚೆ तो साहित्य खंयचे ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಸ ಬೇನಿ ಹಂಗ
ते म्हणारे ताजे असं म्हणून गोत असता असं म्हणे जनपद जाऊन असतं खंय असता इत्ते म्हणाल वचून तांनी कोणकी एक जन असतं ತಂಗೆಲ ತಂಗೆಲ वचून हानी ते सोदून काणते तांतो तुलान करता ते प्रावो अंगामी बरी नाव असाची तसंच ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಮ್ಕ ತೆಪ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಶಿಲ್ಲ आमक ಗೊತ್ತುನಾ कोणा ಗೊತ್ತನಾ ते इत्ते म्हणाल कोणाही बाहेर आशिल्ले हांकां ताजे बगे अगत्यपण न्हय तशें कोणाही ताजे बगे विचार करनाचे जाल्यार तांकां म्हणाल हें लँग्वेज करतना हें मेळटा तेन्ना तांणी ताजी म्हाका एका कनेक्ट जाऊन आता तू अनुवादा काम केला ना तुमगेले संस्थे मुखांतर केलं की विंगड भायर कोण केलं की कसं नमुने अनुवाद केला तू ना ॲक्च्युअली म्हगेले ऑफिसांत हांव शेरवालेलें तुकून एडमिनिस्ट्रेशन म्हणारी आडಳಿತ तंत्र भितर हांव कामां आशिल्लें म्हाका म्हणारी म्हगेलें आतां डॉक्टरेट आनी जल्ल्यार वर्किना आमगेले हांगा तेन्ना तुकून ಸ್ವಲ್ಪ काळ खंयचेय अपॉयंटमेंट करनातिल्ले देखून म्हाका ते पोस्टाक आनी वेच्चा जायनी जाल्यार कसं म्हणारी आमगेले एक CAला तू ग्रँटिनेट सेक्शन म्हणून तांतू पुराय भाशेचंका आमी ग्रँट्स दिताची ते मिनिस्ट्रींतल्यान येवन अशें आमगेले बस्ती मामो केन्ना केन्नाय मैसूरा येता आशिल्लो तेन्ना तो कशकी कोणकी सांगून हंगे एक लेमची गेलेस म्हूण सोदून पाप तोच येयले म्हणा तशें म्हगेल्या घेवन वयको तुका विंगड तमीळ भास आनी येता म्हण मागीर तुका सलय बरो येत नवे म्हण जाल्यार बदल सांगता जाल्यार म्हाका म्हणारी आतां तूं पळय कितलें क्रिएटीव रायटींग पुराय करता हांव तुगेलें मस्त तूं सन्न बरयलें हेंच पुरो आर्टिकल पुरें बदला निजावन कसं गोतस्वय पुरा जनाल मनांत एक क्रिएटिविटी आसता आनी तूं आतां केलो वळना बरयता म्हगेले अशें अनुभवा म्हूण ते पुरा जना लायफान जावन आसता जाल्यार ते तितलें चंद कोन्न बरो का म्हणून सगळ्यांक काही कळना जाल्यार तूं तें कितलें लायक कोन्न बरयता तशी ते आमकां क्रिएटिविटी म्हगे लागीं म्हणारी मानांत आसा बरबणीकेन तें ना म्हगे लागीं तें एक म्हगेले हांवें सोदून घेतिल्लें पॉयंट तेन्ना हे बस्ती मम्मान केन्नाय येवन तूं कसलेय बरो का गो ते पंचकदाय म्हूण तेन्ना हेंच अशें ताका एक बरय पुराय म्हणचे आशिल्लें ताणें प्रती वेळा जाल्यार म्हाका म्हगेले एक हाताचे मध्येन तूं कामा मध्येन तूं एक केन्नाय तें बरो का म्हणून दिसांनी हांव बरयन एक दीस तागेलो फोन येयलो तेन्ना आपण गो अशें आमगेलें कोंगा ट्रान्सलेशन आमी कार्यागर करता आसची तूं येव का म्हूण सांगता कोंकणीन तू वय तेन्ना हांव म्हणलें यो मम्मा म्हाका कोंकणी न्ही पळय आमगेले घर कडेन आमी करेक्ट जावन कोंकणी उलयता तमिळनाड आसल्यावर की ना म्हगेले एक कसं म्हणारी म्हगेलो आनो अम्मा तांणी आमगेले घरांत आमकां कोंकणी उलयता आशिल्ली तशें जावन मस्त कोंकणी वोकाबलरी सकट आतां चेडू जाल्यार तूं निमगे तांकां खंयचेय गोत आसना जाल्यार आमकां ते केलो सकट तेन्ना तुकून आतां कासव पक्को हे सकट कोणा गोतना जाल्यार म्हगेलो अण्णान प्रती एक सिसोळी म्हळ्यार सिसडी क्रोकोडायलाक तशी पुराय ಕೆಲವು शब्द आजी काही मस्त आमगेल जनरेशन मात्र गोत शिकल्याची तशी जावन म्हाका म्हणारी म्हगेले भितरी ते कोंकणी आशिल्ले शब्द भितर आशिल्ले जाल्यार ते केन्नाय भायर येवचे संदर्भ मेळनी आशिल्ले हें कसं जालें म्हळ्यार यो म्हूण सांगिल्लें तेन्ना हांव कशी मम्मा बरोचें म्हण कांय ना गो तूं यो म्हूण सांगून बस्ती मम्माची फस्ट म्हाका एक ट्रान्सलेशन म्हगेले भितर आशिल्लें एक हें भायर काडलें तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार हांगा येयलें तेन्ना डॉक्टर गीता शेणेन तांगेले रूमान तूं म्हाका ताणें ओट्टू रब्बू दिलें तेन्ना हांव तुमी पार्टिसिपेंट वे म्हणटना ना हांव रिसोर्स पर्सन म्हळें हे देवा रिसोर्स पर्सन ओट्टी एक म्हाका आनी रबच्या सांगली मू तीन कसले क्वेश्चन निमगी बई म्हाका वय कडेर कसं जालें तीन म्हाका मस्त व्हेरी सिंपल एंड कितलें लायक म्हणारी बस्ती मम्मान म्हाका कितलें केलें की ताजे तशीच तीन तेन्ना कसं की एक बस्ती मम्माले ऑटोबायोग्राफी करता आसतना तशी तीन हांवें तिगेलो ओटो बसून हें करता ती खुशी जालें तशी तिकाय म्हगेलो ओटो म्हगेलें काम पळोवन खूश जावन नेक्स्ट तीन वापस आनी एक वर्कशॉपान ते तीन आपयले हे नंतर श्यामम कृष्णराय म्हूण ते ओल्ड रायटर तन्नी त्या वेळार हांगा येयले आशिल्ले ना तन्नी म्हाका एक वेळा कुमटान तापोवन तन्नी एक शिरसीन तूं तशी मस्त कार्यागार कोरून आमी शॉर्ट स्टोरीज म्हळ्यार ते पुरे कोंकणीतूंतल्यान ना कन्नडाक केले हे कन्नडा म्हूण सांगतना हांव कन्नड खंयचेय शाळेक वचून शिकलें जाल्यार म्हगेले चेडू स्कुला वतना तांणी तांकां कन्नड हें नाशिल्लें तेन्ना तांकां शिकोवपाक चेडू हांकां सगळो तसो म्हगेलो अम्मा कळना म्हणलें तेन्ना तांकां एक हें जायना मनाक म्हगेलो अम्मा गोतना म्हणलें तेन्ना तशी म्हगेले मनांत दिसलें हांव म्हगेले चेडू खातीर तांकां शिकोवचे खातीर एक कन्नड शिकूं काय म्हूण
तशी हांवची स्वता जावन आमगेले ते कोर्सान तू शेरवून एक कन्नड शिकिली तशी हांव सर्टिफिकेटांनी घेनी जाल्यार शिकिली तशी म्हाका कोंकणीतल्यान कन्नडांत बरें. तूं आतां कोंकणी बरोच्या शिकली वाजूच्या शिकली म्हणलें की बरोच म्हण हांव देवनागिरीन बरोचें कन्नडान हांव बरयना देवनागिरी लिपी यूज करची ते म्हळ्यार हिंदी वर्कीन हांव हंगे तर वय जाल्यार कन्नडाचे व्हरलें साहित्यीक भास आसता न्हू वय त्या शब्द वय ते पळय कशें कळटा ते कशी कळ्ळें म्हणून म्हाका वर्कीन कळटना वज्जीत आशिल्ली एक दोनीच कसं म्हळ्यार म्हगेलें एक भाशे वयर आशिल्लें एक अभिमान वय ते हांवें पुरे गोतना ना तेल मस्त जना लागेश वय तूं भाशा तज्ञ म्हणटा तशी जावन शिकिल्लेची तशी म्हण मस्त एक म्हगेलें कन्नड बारी हें तशी म्हण हांव सांगना जाल्यार ट्रान्सलेशन कोणेय तितलं कांय हें म्हण कोणेय सांगनी वय चूक सदिनी वय करेक्शन केला वय ते मोस्टली म्हाका दिसता हें लिंग्विस्टिक्स आमकां गोत्त आशिल्लें ते फ्रेमींग सेंटन्स पुरो ताजे निमती समजावन आसच्या पुरो वय मागीर आनी एक वमन मम्मान जो गीता शेणीन जो एक आमगेले तसं लायक मस्त प्रोत्साह दिता ताणें वय बा तशें देखून ते तुका धैर्य येयलें आसा ಖಂಡಿತ ತನ್ನಿ ದೊಗ್ಗಾನ ತೇನಂತ ಪೈನು ರಮೇಶ್ ಪೈಮಾ म्हणून वय तन्नी म्हाका तमिळनाडाचे एक कोयंबतूरचे तन्नी म्हणारी तांकां सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान तेन्ना सांगिल्ले हें कसं हांगाचे आमगेल आमची गेल जनांक कोंकणी येना वय तांणी पुरे बरी तमिळू शिकताची तशी तांगेल खातीर एक तुमी कसले कोरका म्हूण सांगिल्ले तशी तांणी थंय एक गोपीनाथ हेगडे आनी कविता हेगडे तांगेल फॅमिली तांणी अशी आमगेल म्हणकेची तमिळनाडा सेटल जाल्यार कोंकणी जन तांणी कसं म्हळ्यार एक वोकाबलरी बरीची कसकस शब्द आसा इक्वलंट तमिळ अर्थ सांग कोंकणीन तूं म्हळ्यार तशी ते एक डिक्शनरी न्हय जस्ट ए लिस्ट ऑफ वोकाबलरी तितले ते आतां तुगे लागीं कसं म्हणा फूल तशी तमिळान कसं ताका पू म्हणचे ताजे मिनींग ताजे कशी बरोवचे तशी एक वोकाबलरी बूक केलेले तूं केलेलें हांव न्हय तांणी केलेलें तेन्ना कंपायलेशनाक तांणी म्हाका आपयलेलें कित्याक म्हळ्यार कोंकणी तमिळ गोत्त आसची जन तांकां मेळना वय तशी दोनूय भास गोत्त आशिल्ली जन जावं ते एक कामान तो हांवें केलां त्या नंतर म्हगेलें नांव साहित्य अकादमीक वर्कीन रेफर केलेलें पैनू रमेश वय साहित्य अकादमी केंद्र साहित्य अकादमीचे एक बुक पुस्तक तमिळान कोंकणीक तमिळाचे कोंकणीक केलें वय तमिळान तशिल्लें कोंकणीक अनुवाद केलें ते खंयची बुक ते कळ्ळिकाट इतिहासम म्हणचे ते वैरमुत्तू म्हण सांगून तो ग्रेट एक्चुअली तो एक हें तो कवी जाल्यार ताणें ते एक नावेल बरयलें ते नावेल कसलें म्हूण सांगल्यार तुका एक मदुरेन तूं मदुरೈ म्हूण गांव सकड आयकून आसताची मिनाक्षी टेंपल थंय एक डॅम बांदिल्लो तेन्ना आतां आमगेले कशी मैसूरान तूं KRS पळय ताका एक इतिहास वैगई डॅम म्हटल्यार बारी फेमस डॅम ते डॅम बांदिल्ले वेळारी ते कितले जनाले जीवन तांचे भितर बुड्डून गेलां म्हणलेलें ते कळ्ळिकाडू म्हणलेलें एक सान एक हळ्ळी नांव तें तशी ते हळ्ळी म्हणके मस्त 100 पशी चड हळ्ळी ते तांणी डॅम बांदिल्ले वेळारी तांगेले भूंय घर पूरे कळवून कडेर तांगेले जीव वर्कीन कळवून घेतिल्ले एक इतिहास ते एक नावेल हांवें तमिळांतल्यान कोंकणी केलेलें कोंकणीन कसं नांव दिलां ताका कळ्ळी रानाचे इतिहास म्हणून हांव काडला इता म्हळ्यार कळ्ळी रान म्हळ्यार ते एक ताजे हळ्ळीचें नांव तेंचितलेच ताका कसलें विंगड मिनींग ना तुका मैसूरा आशिल्लें देखून KRS डॅमा विशयी ताजे इतिहास गोत्त आशिल्लें देखून तुका तें बरयतना तुका ते कशें अनुभव जाल्लो एक्चुअली डॅमा विशयी म्हणल्यार ताका कसलेय चड संबंद ना जाल्यार कसं म्हळ्यार तंत भितर ताणें बरीच डॅमाची मात्र न्हय ताणें कसं म्हळ्यार विंगड तंत ते एक हळ्ळी जनान पळय तांगेलें जीवन एक तांणी कसं म्हळ्यार जेवणाक कसकसल नमुन्याचे हें यूज म्हळ्यार उपयोग करचे तांदूळ आनी ना तांगेले तांणी फार्मर्स जाल्ल्या वरकीन म्हळ्यार शेतकार जावन तांकां जेवच्याक तांदूळ आसनाशिल्ले म्हळ्यार तितलें तांगेलें दुर्बळपण तेन्ना तांणी कितले कश्ट करताची मागीर एक बांय कोंडूच्याक तांणी कितले कश्ट करताची तशी पुराय तांगेले ते जनजीवन तांगेलें आनी एक स्मशानांत तूं मर्डेल आसूचे ताजे वरकीन विवरण
मागीर एक अवंगाल तांणी कशी डो बी करता आतां पुराय पळय कोणाय आमकां पुळ्ळिकाल उडोग आसकोन घेवन पळत तांकां सगळ्यांक एक तांगेल्या अवंगलाक एक गुर्तू ते पुराय तंतू भितर ताणें भारी लायटकोन विवरण केला भारी म्हळ्यार ते वजीत नमकां एक नमुनो तंतू भितरय वताचे तशी सोळ्ळार डॅम ताजे डॅमा विशय म्हणले त्या समयांतू तांगेले एक कसन त्यांनी अनुभव करून आसताचे कष्ट पळयले तांगेले जीवन अस्तव्यस्त जाल्ले वय मस्त प्रयत्न करतात तांणी पाप तांकां बरोच येना तशें तांगेले ते कश्टाचे ते केलेले तेन्ना कोंकणींत बरयतना म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाले तेका म्हळ्यार ते खंयची एक रान्नांत आशिल्ली रूख त्या प्रादेशिकांत मात्र आसता त्या रुखाक तूं करेक्ट जावन आशिल्ली कोंकणीची कशी सोद आनी ते द्राविड भाशा ही आर्य भाशा तशी त्या सकट ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आशिल्ले जाल्यार ते कसं की हांव खंयचे कडेन तेंची उपयोग करून आतां हें तांणी कन्नाक एक घालचें मंताऱ्यान व्हड एक लंबोचें पांबडम म्हणटा तें नांव ते आमगेलें आमची गेल्यान कसं म्हणटा तेन्ना तो ಸ್ವಲ್ಪ राहील तेन्ना आमी तेंची ते यूज करून शब्द हें एक कन्नाक घालचें तांगेलें आभरण म्हूण तशी पुराय करून तें एक हांवें मॅनेज केलें तितलेचें जाल्यार मस्त कश्ट जालें तें वय त्यांनी केंद्र साहित्य अकादमीचे 1 वर्ष दिताचे न्हू तांणी 1 वर्ष कितले लागले तुका कितले हांव करेक्ट समज हांव 6 म्हयन्यांत केला जाल्यार टायम मात्र फस्ट घेतिल्लो सोडल्यार बैसून केलेले 6 म्हयन्यांत करून पेटोवन ते प्रकट जालो आतां म्हाका वापस एक अन्नेक तमिळान तूं बरोच खातीर एक अनेक एक चेन्नई तांणी एक दिला ते बोगदंडा म्हूण ते नांव आयलां कोंकणी दोकोन हेमा नायक तांणी बरोवन आसचें नांव आयलां ते आतां तमिळाक करूंक म्हाका दिला हेमा नायक म्हळ्यार तेंगेले ते कोंकणी खंयचे पुरा एक्चुअली ते एक क्रिस्तमांचेले काणी ते तशें तांगेलेच ते हें आसा डायलेक्ट जाल्यार ही ಸ್ವಲ್ಪ बैसून पळोवन आमी बरोवंक जाता तुका त्या सुरवे बूक केन्ना वरी हेवय जाता वय दोन्ही ಸ್ವಲ್ಪ कष्टाचे जाल्यार तशें आयिल्ले तेन्ना एक चॅलेंज घेवन आमी तेन्ना ताजे वटू शिकच्याक मेळटा तशी कोंकणी आमी शिकिल्ली बरी वापस तुका तमिळाचो मस्त परिचय आसा देखून तमिळ भाशेचो कांय कष्ट आनी मुखार न्हू कोंकणी खातीर कसन कार्यक्रम कोरयत म्हूण आयोजन जेव घालेलें आसा की हांवें केदनाय हें काम करूं ना म्हूण म्हगेलें केदनाय तशी पुराय हांव आलोचन केल्लें ना जाल्यार अशी कोणय आतां एक कनकदास तांणी केंद्र तेन्ना त्या वेळार तांगेले ಕೃತಿಗಳು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ते पुराय एक वळख करताನೆ डॉक्टर गीता शेणे मॅडम तिनेच म्हाका ತಂತು हें करून कोंकणी करताना म्हाकाय भाग घेतिले ते कनिके प्रकट जायनी ते आतांनी कीर्तनेಗಳು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು एक ಸ್ವಲ್ಪ जनांक म्हणून वांटून दिलेले ते आमी पुराय करून दिला ते मस्त कष्ट त्या म्हळ्यार तुका गोतच ना साहित्य सकड त्या भाशेचे कन्नड भाशेचे आनी ते कोंकणी काडटना कृतक दिसना वय जाल्यार आमी तिगेले गैडन्सांतू अनुभव कोण तन्नी जावन म्हाका एक आपोवन एक अवकाश दिल्लेले ना हांव केल्ला शिवाय बदा संक जाल्यार म्हगेलें म्हूण तंतू कसलें ग्रेटनेस म्हणून हांव लेखता तुगेल्यान तुका कशें कितें आसता देखून ताणें आपयला शिवाय ते तांणी सोदून काडलां तितलेच तुका आनीकय चांग काम मेळ्ळो कोंकणीचे म्हळ्यार भाशे बद्दल आनी आतां तूं धोन घेवन असो ते कोंकणी देखून तमिळाक अनुवाद त्या चांग रितीर जावन तुका चांग नांव मेळ्ळो म्हणून हांव अपेक्ष पावता इतले वेळ आमगेले ओटू येवन संवाद केलेले आनी आमकां मस्त सकट विशय तिळसून दिलेले संध्या तुका मस्त धन्यवाद विश्व कोंकणी तर्फेन आनी म्हगेले वैयक्तीक तर्फेन हांव एक कसल म्हळ्यार सांगच्याक आश पावता म्हळ्यार आतां हांव एक इतले PhD केलेले जावचो कसले एक केला म्हळ्यार तंतू मेन म्हगेले बमणाल पात्र तंतस इत्याक म्हळ्यार एक फॅमिलींत आसतना खंयचेय काम करता जाल्यार घरा आशिल्ले पुरा जनाल सहकार नातिले आमी तशी भायर येवन इतले सकट काम करूं जायना आनी हांव PhD म्हगेले वर्डीक जातर केलेले तेन्ना म्हगेले बमणान म्हगेले चेडूं सान आसतना पुराय तांणी पळोवन घेवन म्हाका एक लायक कामाची पुराय अरेंज करून दिवन पुरा नमने रे म्हगेले बमणान पुराय सहकार करून आनी PhD हांव करचे वेळार सगळो वेळ ताजी कसकसले ताका म्हाका जावका जालेले
हे बुक जेवो ॲडवर्टायसिंगा बघे न्ही पुराय आणू दिवन मस्त केलेलें आसा त्यानंतर आमगेल बहिणी आसच्या पुरो मिगेल सान चेडूं वय तांनी वरकिन अम्मान काम करतना वय पुरा मस्त support. पोर नेवन सहकार केलेलो आसा तशी हे वेळार हांव मिगेल आनम्माक आनी मिगेल बमणाक आनी मिगेल पुराय फॅमिलीच्यान गेले म्हळ्यार तांगेले एक सपोर्ट नातल्यार इतलें करून आज हांव इतलें पुराय काम करूं जायना ते तितलें हांव सांगून मागीर इतलें हांव केल्लेलें आशिल्लें काम पुरा जनांक कळची वरी तूं आज म्हाका हांगा आपोवन केल्लेल्याक तुका धन्यवाद आनी हे विश्व कोंकणी केंद्र म्हाका फस्ट तुका सुरवेतुल्यान म्हाका एक हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिवन म्हळ्यार एक अवकाश कोरून दिवन मिगेल ट्रान्सलेशन कामाकय तांनीच प्रोत्साहन दिलेलें आयच्या दिसार हें मिगेलें संदर्शन जेवच्याकय हें अवकाश कोरून दिलेलें विश्व कोंकणी केंद्राक मिगेल धन्यवाद. इतले वेळ आमगेल हो कार्यक्रम वीक्षण केलेले सकळ वीक्षकांकय मस्त मस्त धन्यवाद.